संवसारीक पांवड्यार प्रोजेक्टांची कामां कशी करतात, दर्जो कसो सांबाळटात ते पळोवपाक मंत्र्यांक स्टडी टुरार सुदारीत देशांनी धाडपाची परंपरा गोंयांत आसा। मंत्री कितें पळोवन येतात खबर ना, पूण गोंय सरकाराचे प्रकल्प घाळसाणेन उबे रावतात हाची गवाय पावला पावलार मेळटा। पळयात रमेश नायक रावताचो बाणावलेचो रिपोर्ट। आज आमी आसात बाणावलेचो अंडरपासचाचें जे काम चलता जे नॅशनल हायवे 66 थंय आसात आनी आज आमचे कडल्यान पळयतात की जो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्यालो जो स्टाफ आसा जो काम करता हेका कितली सेफ्टी दिल्या ती तुमकां आमी दाखयतात। खरेंच हांकां मॅडल फावो आसता कित्याक असली कॉन्ट्रॅक्टरान खरेंच भरपूर फेलिसिटेशन करून तांकां लाखांनी रुपया दिवपाक जाय कित्याक अशें करून हे बरें काम करता म्हणून। आज फाटल्यान तुमी पळयात गोळो मारून हेंची जो स्टाफ आसा हो गोळो मारून सेंटरिंगाची काम करता आनी एक जर हात सुटून जर तो पडलो जाल्यार तो समतो चंद्रार वचपाचो। म्हणूनच आमी मागतात की आमकां सेफ्टी उरची म्हणून, पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे मनमानी करतात, आपल्याक जाय तशें करतात आनी ह्या लेबरां हाडून हांगा त्रासां घालतात। खंय तरी सरकारान हेजेर इनिशिएट घेवपाक जाय आनी असली कॉन्ट्रॅक्टरांचेर हांगा एक्शन घेवपाक जाय कित्याक हांकां सेफ्टी दिवपाक जाय आसता। हांगा तुमी रोड पळयला, रोड गेले कडेन आसा, हांगा लोकांक सुद्दां सेफ्टी ना। फाल्यां हे सायडीच्यान लोक वतात तेंचेर केन्ना हें पडपाक शकता। म्हणून आमी मागतात की हेजेर बेगीच्या बेगीन PWD ऑथॉरिटी आसा हेणी खंय तरी इनिशिएट घेवन हांकां कितें तरी उपाय काडचो आनी हांकां सेफ्टी दिवची म्हणून। ना जाल्यार आमगेले पयशे हांकां मागीर दिवपा पडटले। एक वटेन आमी हांगा त्रासां पडले कडेन आसा लोकांक हांगा कांयच हें ना आनी तितून भितर हें आनी बर्डन जावपाक आसा। सरकार एक वटेन आमचेर लोन काडीत आसा आनी हे लोन काडून हांकां फारीक करपाचें। बाणावलेच्या सांतान परेरान सरकारी कामाचे पद्दतीची पंचनामोच केला। येरादारीचे नेम मोडप्यांक चलना दिवपाक फुडें आसपी ट्राफिक पुलीस रस्त्या वयल्या आडमेळी कडेन कित्याक आडनदर करतात ताजो थेट सरकारी यंत्रणेक प्रस्न। ಏನು आमगेलो जो जुडियो हिंगा माट आहा हिंगा त्या जाग्याचेर हिंगा तुमी चोयला हिंगा हो बेनावली कावेलुसी रोड मेन रोड आनी हिंगा ही वेस्टर्न बायपास हायवे वयता आनी हे मेन रोडाचेर तो एक अंडरपास कोताय। सो हे अंडरपास कोता आसतना काम चलता आसतना एक मुठाय ती लेबर आहा तेंगेली सेफ्टी चोवपाक जाय, दुसरी मुठाय ती पब्लीक सेफ्टी आमगेले कम्युटर्स आहाय तेंगेली। आता हे जाग्याचेर तरी चोयल जाल्यार हिंगा सेफ्टी आहा ती इज इक्वल टू 0 म्हणजे हे ग्राउंडाचेर ही सेफ्टी ना। आता कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेगेले सेफ्टी लिस्ट आसता ते तेणे एवरी मॉर्निंग तेणे चोवपाक जाय। प्लस म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंटान तेंगेलो इंजिनियर आसता जो सुपरवायझर तेणे हिंगा सुपरवायज करपाक जाय की हे काम आहा ते सारकें चलत म्हूण। कॉन्ट्रॅक्टर आपणागेले कंप्लायन्स दाखयता जे सेफ्टी नॉर्म्स आहाय तेंकां। आज हे जाग्याचेर चोयल जाल्यार तेणी पयर सुवातेर एथिंगाक हे बेत्याचे तेणी स्लॅब आनी पायला आपून दवरलो आहा आनी मारगांव सावन व त्या वदान हायवेचे सावन नावेली सायडीन कोण येता जाल्यार माशे पासून दिसती कोणा हे पायलाप केलां इतली वयर केलां सो दुसरी सायडीन व्हेकल येताय त्यो दिसती पडनाय। दुसरी म्हणून जाल्यार हे जाग्याचेर जे इल्युमिनेशन लायट्स आहाय त्यो लायट्यो ना हिंगा सारक्यो। आज आमगेले बाणाले गांवांत तरी चोवपाक गेले जाल्यार हॅलोजनूय म्हणजे वयर ही वयर लायट आहाय आमगेल्यो ते हाय मास्ट आहाय थिंगाच दुसरे खांबे आहाय लायट्यो म्हणजे एक एक जाग्याचेर नाक जाल्या पासून लायट आहाय। बट हे जाग्याचेर हिंगा गरज आहा लायटीची थिंगा एकूय लायट ना। दुसरी म्हणटाय ते तेणी हे ट्रॅफिक आयलँड बांदले आनी तांकां ते सोर्यांचेर तेणी ते उब केलो आहाय त्यो बेत्या सोरयो कॉन्क्रिटा यूज कोताय त्यो। आतां एक्सिडेंट कितेंय कोण जावपाक शकता सगल्याक त्यो सोरी सारक्यो भाल्या भाशेन उब रावलो आहाय। सोरी तर हिंगा एकलो मातशें कितेंय जावन पड जाल्या पासून त्या सोर्यांचेर पडलो तो साल्वार जावपाक शकता पण सोर्यांचेर पड जाल्यार ती सोरी तेज पोटां वचपाक शकता, तेज दोळे वचपाक शकता, तेज गोमट्या तोपपाक शकता। आनी सरकार सेफ्टी वीक येता तेन्ना कोरोडांनी पयशे मोडटा ते इव्हेंट करपाक हिंगा थिंगा इव्हेंट मोडपाक। सो ग्राउंडाचेर एगेन तुमगेली सेफ्टी ना तुमगेली। ही पुलीस डिपार्टमेंटा गेली जे आज आमकां चॅलेंज इश्यू कोताय तुमी आमी सेफ्टी तरी कंप्लायन्स दाखयना जाल्यार पब्लीक तुमी चॅलेंज इश्यू करताय हेल्मेट घायना जाल्यार तुमकां दिसना ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाकू हो इश्यू रेज करपाकू तुमगेली हे इश म्हणून
जॉब इस म्हणटा तुमकां आतां हिंगा सेफ्टी ना ती. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली.